नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. मायनिंगात रीण भरवण लोकांक सरकाराची आर्थिक आधार येवजण तयार. मंत्रिमंडळान केली मान्य. 8,000 लोकांक आधार, 350 कोटींचे वजें. अधिसुचोवणी सोमारा. पुराचो धपको बशिल्ले पणजे तळगांवकारांची जीण पडना जाग्यार. आयतारा पावसाचो सुशेग, मात शेकड्यांनी लोक कॅम्पांनीच. पावस तेकलो 94 इंचाक. दूधसागराक एकलें बुडलें. मृदुला सिन्हान गोयची नवी राज्यपाल म्हणून घेतलो ताबो. हायकोर्टाचे मुखेल न्यायाधीश मोहित शहान दिलो अधिकार पदाचो सोपूत. दोनापावला आयटी हॅबिटेट गुठलायतात. चल्ले पेडण्या. प्लॉटांचेर कामगारांची घरां, कोयराच्यो राशी. कॉन्ट्रॅक्टर आटपना. आयटी महामंडळ मंत्रालयान मारली दिमी. प्रुडंटान 3 म्हयने फाटी केल्लो अदमास. आणि प्रशासकीय ट्रिब्युनलाचो आदलो अध्यक्ष जयवंत परबान निकाल अर्धवट साणिल्ल्या केशींची परत सुनावणी घेवची. हायकोर्टाचो आदेश. 70 केशींचे आदेश आसात, निकाल ना. खबरो विस्तारान. मायनिंगात रीण भरवण जाल्ल्या लोकांक सरकाराची आर्थिक आधार येवजण तयार जाल्या. बँकांनी ओटीएस केल्ल्या रिणांचे 35% रक्कम सरकार भरतलो. सुमार 340 कोटी खर्चाचे ह्या येवजणेचो 8,000 ट्रकवाले, मशीनवाले आणि बार्जवाल्यांक आधार जातलो. वेगवेगळ्या रिणावेल्या आधारांक सरकारान रकमे प्रमाण मर्यादा घाल्या. एखाद्या व्यक्तीक ताचे चडांत चड 3 नगांचेर येवजणेचो आधार मेळटलो. मंत्रिमंडळान बाय सर्क्युलेशन मान्य केल्या हे येवजणेची सोमारा अधिसुचोवणी येता म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रुडंटाकडे उलयलो. on the amount OTS given by the bank. 35% government will pay on the amount given by the bank, and 15 lakhs upper limit for truck, 25 for machinery and 35 for barge. Maximum 3 instrument. Balance OTS amount. One time settlement, whatever bank decides. Suppose it is 10 lakhs, then we will pay 3.5 lakhs. Subject to upper limit and maximum 3 vehicles or machinery or 3 barges. पुराचो धपको बशिल्ल्या पणजी आणि तळगांवकारांची जीण जाग्यार आयली ना. शेकड्यांनी लोक कॅम्पांनीच आसात. शाराभोंवतणी अनिर्बंध भराव घालून जमनी पुरोवपाचो परिणाम हे लोक भोगतात. आयतारा तातले तातून पावसान मातशे दोळे उगडले. वेधशाळेच्या रेकॉर्डा प्रमाण आयतारा सकाळी मेरेन गोंयांत वट्ट पावस 93.7 इंचाक तेंकिल्लो. फाटल्या 5 दिसांच्या उटंगारान मोसमी पावसाचो उणाव आता फक्त 5% उरला. इतले मजगती दूधसागर न्हंयत पुण्याचे एकले चली बुडले. पळयात रिपोर्ट. फाटल्या 4-5 दिसांसावन सेगीत घोग्यांनी पावस पडलो. पावसाचो नेट एकसारको उरिल्ल्यान गोंयांत कितल्याशाच सुवातींनी हुंवाराची परिस्थिती आयली. नेमके 34 दिसांनी रस्ते उदकापोंदा गेल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. ताळगांव, पणजे आनी मडगांव लोकवस्तींनी उदक भरिल्ल्यान शेनवारा मळ्यात आनी ताळगांवच्या सुमार 100 फामिलींक सुरक्षीत जाग्यार हालोवचे पडले. सगळ्यांत चड पावसाचो धपको बसलो तो मळा, कामराभाट आनी पिटरभाटाक. आयतारा पावसान सुशेग घेतलो तरी हे लोक अजूनय आपल्या घरांनी पावूंक नात. तांची चवथय शेळयल्या. डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम म्हणतात त्यांचे पैसे घेऊन हिंगा हांव नको दत्तप्रसादान सांगले कार्यकर्त्यांनी हिंगा जेवण रांदता म्हणून ते जेवण कोणाकूच मेळोंक ना. कोणाक मेवले देनपारा रांदला ते कोणाक रातचे खोरे कोणाक बुट्टी येयले तांकां जेवण मेळोंक ना. ह्या लोकांची प्रायमरी स्कुलात रावपाची वेवस्था केल्या. वेवस्थेचेर लोक समाधानी ना. पूण असल्या परिस्थितीत रावपा आनी खावपाची वेवस्था केल्ल्यान लोक आमदाराचे बरे मागतात. कालच्यान जेवणाची व्यवस्था चायेची व्यवस्था सगळी बाबूश करता आनी लोकांक पिटरभाटाच्या 150 लोक सुमार आनी कामराभाटाचो हरोन हिंगा आयडियल इस्कॉलान दवरला तेणे. मात सांतिनेज तांबडी मातयेवेली ही पामील अजूनय सरकाराच्या आदाराक रावता. तांची वासपूस करूंक खंय कोणूच पावलो ना. न्हिदोंक मेळना 3 दीस जाले, तोंड धुवंक मेळना आमकां.
हांगासर एक मिनिस्टर येवना ना सरपंच येवना कोण पळोवपाक. सगळ्यांच्या घरांनी गेले. तुम्ही सीसीपीक सांगितलं कितें सांगलेले बी? सीसीपीक सांगून कोणाक काय अर्थ ना. आमी कितलो कॉल केलो जाता तितले आमचे कडेन करून आमी काय व्हडली मनशां न्हू. आमचे कडेन कितें पावर ना काय. आमकां कोण हेल्प करपी ना. हेल्प करपी हा हे मिनिस्टर आनी हांगा कोण येयना. कोणूच येवना. तुम्ही सांगलेले वचून? सगळ्यांक फोन केल्ले हे केल्ले सांगलेले म्हटल्यार आमकां कोण विचारूंक पसून ना. कितें सांगलें तुमकां? कोण येवंकूच ना पळोवंकूच ना जाल्यार कोणूच येवना. हुंवाराक लागून उदकांतली जिवाळ मानगी लोकवस्तींनी येवंक लागल्यात. आयतारा सांतिरी नाल्यात हे मानगे पावले. घरांनी उदक घुशिल्ल्यान संवसार उगड्यार पडला. तातूंत आतां मानग्यांचो भय. हिंगा मगर बी खूब आहा हिंगा आनी ते केन्नाय पकड कोणाक बी व्हरूंक शकता हिंगा. कोणाक पांयाक बियांक दवरून मागीर व्हरूंकय शकता ते. इतले मजगती शिरवड्या खाऱ्या बांदार शेतांनी मातयेचो भराव घाल्ल्यान थंय बुडपाक लागला म्हूण लोक बोवाळ मारतात. हे फिलींग कोण भाशेन फिलींग जाते आनी वो कितले भोलते आनी कितले गोरें जालें ती. दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनएक्शन बाय द गवर्नमेंट बाय द कंसर्न पीपल. हम लोग को बाथरूम के लिए वो बोला, हम लोगों को तो मालूम नहीं इधर का, इधर कौन डालने के लिए बाथरूम ला के दिखाया जगह और खाली करने के लिए गया था, बस उतने आपको कुछ मालूम. किधर से लगा ये मट्टी? इधर आगे पुलिस स्टेशन है ना सामने उधर. हम लोग को जगह भी मालूम नहीं होना है हम लोग. Just 50 meters from here, Harapan main river Sal is flowing from here. It is considered as an eco-sensitive area where the fields are to be kept vacant. When the floods take place, the water gets filled into this land. Or as a result of this land being filled, water has entered into the lot of people's homes and people are having sleepless night. And in spite of that, these trucks are coming. You can see the side. इतले मजगती आयतारात दूधसागर न्हंयत पुण्याचे एकले चली बुडले. हवामान खात्याच्या रिपोर्टाप्रमाण आयतारा सकाळ मेरेन गोंयांत वट्ट 93.7 इंच मौसमी पावस जाला. फाटल्या 4-5 दिसांसावन पावसान नेट धरिल्ल्यान मौसमी उणाव फक्त 5-6% उरला. आयतारा पावसान मातसो सुशेग घेतलो. मात वेधशाळेचो अदमास पळयल्यार वातावरण केन्नाय परत बदलत सांगू नज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मृदुला सिन्हा गोयची नवी राज्यपाल जाल्या. दनपारा राजभवनाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मोहित शहान तिका राज्यपाल म्हणून अधिकारपद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. नामनेची लेखिका मृदुला सिन्हा ही बीजेपीच्या महिला मोर्चाची आदली अध्यक्ष. राजभवनात सोपूतविधी सुवाळ्याक मुख्यमंत्री आणि बाकीचे मंत्री आमदार आशिल्ले. आदलो राज्यपाल भारत विरवांचून राज्यपाल पद सोडले उपरांत मार्गारेट आल्वा आणि उपरांत ओमप्रकाश कोहलीन फाटले 2 महिने हंगामी राज्यपाल म्हणून गोयचो कारभार सांबाळ्ळो. मैं मृदुला सिन्हा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक गोवा के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगी. मैं श्रद्धापूर्वक गोवा के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी. संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी. और मैं गोवा की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी. और मैं गोवा की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी. मेरे मन में यही योजना बन रही है कि मैं गोवा के लिए कुछ विशेष थोड़ा सा, इतने बड़े समंदर में थोड़ा सा एक बीच कोई अच्छा काम क्या कर पाऊंगी, ये संकल्प लिया है मैं कर पाऊंगी. एंड फॉर द वुमेन एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फैमिली and for the poor people, I have been doing something, and I will see with the cooperation of Chief Minister, the popular Chief Minister, I will do something. Problems of the family, problems of the society should be solved. I know that Goa is not problematic state. घेऊया एक विराम.